काल विश्वजीत राणेन जो स्टंट केला तेका थोड्या मिडियान नायकूय म्हटलो. हो कसलो नायक? एक डॉक्टर एका हॉस्पिटलान काम करता गव्हर्मेंटाच्या आमच्या जीएमसीन आनी तेजी कितें चूक जाली म्हणून हो विश्वजीत राणे तेचेर तापता, तेका भायर धांवडटा, तेका सस्पेंड करता, तेका किक आउट म्हणटा, तेका ब्लडी म्हणटा, तेका भरपूर गजाली तो उलयता आनी आपूण व्हडलो गोंयचो नायक कसो पोर्ट्रे करता. हो विश्वजीत राणे हे जीएमसी आपली प्रायव्हेट प्रॉपर्टी समजता काय? हो विश्वजीत राणे त्या डॉक्टराक आपलो प्रायव्हेट सर्वंट समजता काय? हो एक प्रश्न पडटा. आता मिडियाचेर पयले की एक स्क्रीनशॉट व्हायरल जाता की त्या डॉक्टरान कितें तरी पेशंटाक सारको अटेंड करूंक ना, नाल्यार प्रॉपर सर्व्हिस दिवंक ना. ते कितेंय जावं, त्या डॉक्टरान ती सर्व्हिस दिल्या काय ना हें आमकांय खबर ना. बट ज्या रितीन विश्वजीत राणे वागला, ज्या रितीन त्यांनी एका डॉक्टराचो इन्सल्ट केला, हे सारकें न्हू. डॉक्टर चुकला आसात आनी ना चुकला आसात. जर कितेंय जाल्लें जाल्यार तेका कॅबिनान व्हरोन तेच्या कडेन उलोवन तेची समजूत घालपाक जाय आसली, तेका सारको ट्रिटमेंट दिवपाक जाय आसलो. हो जो शो ऑफ केला विश्वजितान हो आमकां तरी मान्य ना. आनी अशेंच स्टंट, पब्लिसिटी स्टंट तो जीएमसीन करीत आसता. विश्वजिता कडेन मागता की ह्या जीएमसीन मातसो वयता तेन्ना जे वॉशरूम आहा वॉर्डांनी नाजाल्यार भायर ह्या वॉशरुमांनी वचोन पळय, त्या दारांक खिळयो पासून सारके ना, लेजीस ना. ते टॉयलेट्स कितले क्लीन आसा, ते कोमोड कितले क्लीन आसा काय ना, उदक सारकें येता काय ना हे पळय. तूं व्हडले व्हडले जे स्टंट करता, एवरी टायम सस्पेंड करपाचे जे स्टंट करता, हे स्टंट तूं कित्याक करता तें आमकां खबर आसा. हे स्टंट तूं करता कित्याक एका वाटेन 5 जुनाक तुवें टीसीपीचे 39A च्या अंडर लाखांनी स्क्वेअर मिटर जमीन तुवें कन्वर्ट केली आनी ते लोकांक कळ्ळें आनी त्याच्या पासून लोकांचे मन डायवर्ट करपाक, लोकांक डायवर्ट करपाक हो स्टंट तुवें केलो. जे लोकांनी ते विचारपाचे आनी लोकांनी हांगा तुका प्रेज करपाचो, हांगा तुका थोड्या मिडियान तुका नायक करपाचो. जे रितीन तूं डॉक्टरां कडेन उलयता, जे रितीन तूं स्टाफां कडेन उलयता, तुजी लायकी ना मिनिस्टर जावपाची, तुजी लायकी ना त्या डिपार्टमेंटाचो हेड जावपाची. एवरी टायम सादे कोण स्टाफ आसता तेंकां तूं अटॅक करता. आतां तूं डॉक्टरांचेर पावला. हे डॉक्टर, जे डॉक्टर आमचो जीव वाचयता, जे आमकां लागून काम करता, जे आपल्या लायफाची रिस्क घेवन कोविड टायमाचेर पासून आमकां लागून काम केला, ह्या जीएमसीन काम केला, त्या डॉक्टरांक ही वागणूक जी दिता ही आमी कंडेम करता. हेचो आमी निशेध करता आनी आमी मागता ह्या विश्वजिता कडेन की तेणी जाता तितल्या बेगीन माफी मागची. त्याच डॉक्टराची न्हू तर सगळ्या डॉक्टरांची ज्यांचो इन्सल्ट जाल्लो आसा, ज्यांच्या प्रोफेशनाचो हो इन्सल्ट ह्या विश्वजितान केल्लो आसा, तेणे माफी मागपाक जाय. ह्या विश्वजितान हे जीएमसी नाजाल्यार हेल्थ डिपार्टमेंट आपली प्रायव्हेट प्रॉपर्टी समजपाची न्हू. हे 70चे तुजे मोकाशे न्हू आनी हे तुज्या वडिलांच्या भाटांतले नोकर न्हू, कामगार न्हू. हे तीन लक्षांत दवरचें. ही जी दादागिरी आसा, ही जी नालायकपण आसा, ही तुज्या घरा कर. तुजे कोण डीलर आसात, बिल्डर माफिया आसा, तेंकां कर. हे जे तूं स्टंट करता, हे स्टंट तुज्या कडेन टीसीपीन करपाक जायना. 5 तारखेर तुम्ही 39A च्या अंडर लाखांनी स्क्वेअर मीटर जमीन तुम्ही कन्वर्ट केली. आमच्या विरेश बोरकारान, आमच्या आमदारान त्यांच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे जाताले सानंद्रेन
तेजे ऑब्जेक्शन फायल केल्ले, तरी आसतना तुवें ती लँड कन्वर्ट केली. जर तुज्या कडेन हिम्मत आसा, कापास्ताद आसा, जाल्यार ते ऑफिसर्स जे करता तेंचेर एक्शन घे. पूण ती एक्शन तूं घेतलो कसो आनी कित्याक? कित्याक हेंचो बापूय तूं, हेंचो मास्टर तूं. हे बिल्डर तुका पोसतात, हे बिल्डर तुज्या तोंडान जेवण घालतात, हे बिल्डर तुझे घर चलयतात. असलो माफिया तूं, ह्या माफियांचो बापूय तूं. तुका तेंच्याकडे दादागिरी करपाक जावचें ना. जर तुका दादागिरी करपाक जाय, कोणाक सस्पेंड करपाक जाय, भायर मारपाक जाय, जाल्यार ते परेश गायतोंडेक भायर मार. तुजो जो टीसीपीचो बोर्ड आसा, जो लँड अप्रुव्हल दिता, जो FIR वाडयता, तेंका भायर मार. कापास्तात तुजी. असली फालतू नाटकां करूं नाका. तूं मरपाक पावलाय. जो जीव काबार जाला आनी तूं काबारूच जातलो, कित्याक लोकांचे शाहबा तुका. कित्याक हे गोंय आमचें तूं सोंपयता. आमच्या गोंयकारांक लँडलेस आनी होमलेस करता. फुडल्या आमच्या पिडयेक रस्त्यार तूं उडयता आनी असली नालायकगिरी जी करता. प्रत्येक आवय बापायच्या मनांच्यान, काळजांतल्यान प्रत्येक भुरगो जो आयज आपले घर घेवपाक शकना, जागो घेवपाक शकना, तेंच्या मनांतल्यान आयज शाब येतात. प्रत्येक गोंयकार ज्याच्या घरा सायडीक व्हडली बिल्डींग येता, तेंचे पीस काबार जाता, तेंचे आयडेंटिटी, तेंचे एक्झिस्टन्स काबार जाता. तेंच्या प्रत्येकाच्या मनांतल्यान तो शाप येता आनी ह्या शापान तुका कितें जाला पळय ते लक्षांत दवर. मातशें तेजेर विचार कर. जर तूं हो विचार करिना जाल्यार तूं कसो काबार जातलो. तुका लास्ट टायम सांगला, ह्या बिल्डरांच्या सुटकेसींच्या वजनान, ह्या वजनान तूं काबार जायत रावतलो. तूं बारीक जायत आसा दिसान दीस, तूं सारकोच काबार जातलो. असली उतरां आमकां काडची पडटा. कित्याक आयज आमच्या युथाचे, आमच्या फुडल्या पिळगेचे भविश्य तुवें काळोखान घातलाय, काबार केला. कित्याक आमी होमलेस आनी लँडलेस आमच्याच राज्यान जाल्ले आहा. आयज तूं दोंगर कट करपाक दिता, शेतां पुरोवपाक दिता आनी हेका लागून आयज आमच्या घरांनी उदक घुसलें. गोंयकारांच्या घरांनी उदक पावलें, बेडरुमान उदक पावलें, रस्त्याचे सगळे बुडले, शॉपां सगळीं बुडयली, दोंगर सगळे सकयल देंवतात, शेतां सगळीं बुडोवन उरल्यात. तेजेर तुका एक्शन घेवपाक जायना. तुका करपाक जाय स्टंट, तुका करपाक जाय तुजे नायकगिरी, आनी तुका थोड्या मिडियाक पोसून तूं नायक म्हणून दाखोवपाक जाय. तूं बरे भाशेन माफी माग. हे डॉक्टर आमचे जीव सालवार करता, आमचे लायफ सेवियर्स ते, तेंकां ही उतरां पडपाक जायना. तेणी चूक केले काय ना डजंट मॅटर. पूण ज्या रितीन तुवें तेका ट्रिटमेंट दिला, ज्या रितीन तुवें हो इश्यू हँडल केला, अजिबात आमकां मान्य ना. हेचेर तुवें माफी मागपाक जाय. त्या डॉक्टराचीच न्हू तर सगळ्या डॉक्टरांची, जेंचो तुवें काल इन्सल्ट केल्लो आसा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.